Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. हांव हांगा साळान सध्या एक्चुली हांगा जो विशय चल्ला गेली जी देवस्थानचे जितले जमनी आहा जी देवस्थान भूमिका देवस्थानची जी पहिली जी कमिटी आहा त्यांच्यानी लाखो स्क्वेअर मिटर जमीन शाळांतली देवस्थानची भायल्या लोकांच्या घशान घातल्या आणि ॲग्रीमेंट मारून इल्लिगल यांच्यानी क्रिमिनल ॲक्ट करून सगळे जितले देवस्थानचे जमनी आहा सगळे यांच्यानी लोकांक महाजनांक खबर आसतना सगळे ॲग्रीमेंट मारून यांच्यानी लाखो रुपये कमयल्ले आहा. हेतून जो प्रेसिडेंट आहा कालिदास रावत आणि सेक्रेटरी विशाल परब हे फूल इन्वॉल्व आहा. इवन कमिटीक सुद्दां हेंच्यांनी एग्रीमेंट मारले आणि आयज सगळ्या गोंयकारांक आणि शाळांतल्या लोकांक दाखोवंक सोदता हे फाटल्यान जे पयलें ऑलमोस्ट 70,000 जागा हा देवस्थानचे देवीच्या नावार आसा आणि हे सायडीक हा 1.5 स्क्वेअर मिटर. आता मामलेदारान सुद्धा हे जमनीचे जे एग्रीमेंट त्यांच्यानी इल्लिगल मारलेले हांकां दोगांयकय क्रिमिनल ॲक्ट केला, फोर्जरी केला म्हणून मामलेदारान ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा. आणि ह्याच दोगांनी गेल्या फावटी इलेक्शन जे आसले कमिटीचे जांक दिवंक ना कित्याक हेंचे भांडे फुट्टले म्हणून हेंच्यांनी इलेक्शन करपाक दिवंक ना आणि तो सुद्धा तेंच्यांनी एक क्रिमिनल ॲक्ट केल्लो आसा. पूण हांगाचो MLA भितर इन्वॉल्व आहा आणि आयज पर्यंत 2-3 महिने जाले देवस्थानचे आमचे इलेक्शन घेवंक फायली दाबलेले आसा, इलेक्शन जावंक दिवंक ना. आणि हेचोच परिणाम आयज हांव गोंयच्या CMाकय आवाज मारता जे कितें हांगा शाळांतल्या लाखो जमनीचेर चल्लां. काल आमी पळयला हेणी जेन्ना कमिटीन हेंचे दादागिरी चलोंक ना हेणी हेका कोणाक जी जमीन हेंच्यांनी दिल्या त्यांच्यानी रातोरात त्यांनी एका 15-20 दिसा भितर ऑफिस उबे केले, आपले घर उबे केले आणि थंय अशा प्रकारे एक तुळस आणि खुरीस त्या जमनीर घातलो. ही आमच्या देवीचो अपमान केल्लो आहा तेणी. ताका परत सांगता तेणी आमच्या देवीचो अपमान केल्लो आसा. ही आमच्या भुमिके देवीची जमीन आणि तेची जमीन कोणच खावं शकना. हांव तांकां सांगूंक शकता हे दोगूय जे प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी आसा आणि ज्या कोणाक हेंच्यांनी गोड बंगाल करून हे जमनी दिल्ले आसा देवीची जमीन आमची दुसऱ्याच्या घशान घालूंक दिवचे ना. आणि हे जे कितें केलां कृत्य त्यांनी इमिजिएटली फाल्यां सकाळ मेरेन हे उद्व काडपाक जाय त्यांनी. आणि CMाक उलो मारता हे देवस्थानचे जे मामलेदार बी अशा मामलेदार पॉलिटिशियन इन्वॉल्व जावन देवस्थानचे लाखो स्क्वेअर मिटर ही जमनी हे जे आयज शाळांतले इलेक्शन जावंक ना हेचेरय CMान भर दिवपाची गरज आहे की हेचेर इन्क्वायरी बसपाची गरज. आणि हेचेर दोग जाण हे जे आसा पळय क्रिमिनल ॲक्ट केल्लो आसा ते प्लांटाची सुद्धा लाखो रुपये म्हयन्याक हे खाता. हेंच्यार आमी क्रिमिनल ॲक्ट कोर्टान घालतले, हेंच्यार FIR फायल करतले. आणि हे जी जमीन देवाची आहा ती आमकां हिम्मत आहा महाजनाक. हांव सगळ्या शाळांतल्या महाजनांक सांगता ही जमीन आमी सगळे एक जाण देवाची जमीन परत ही घेवपाक जाय देवाच्या ताबीन. आणि हेणी चिंतचे ना जे कोणी हेणी एग्रीमेंट मारले आणि तेणी चिंतचे न्हू ही जमीन आपण खातलो की आपल्याक पत्तली म्हणून. शाळांतले आमचे जागृत देवस्थान सगळे लोक मानता ह्या देवस्थानाक आमचे देवचार आसा ह्या जाग्यार. आणि हे अशा प्रकारे कृत्य आमच्या देवाच्या जाग्यार अशे क्रॉस अशे हे आमी घालूंक दिवचे ना. परत एकदा CMाक उलो मारता हे शाळांत कितें जाल्लें आहा ते CMान हे पळोवचे. देवस्थानचे इलेक्शन हेंच्यांनी फोर्सान अजून पर्यंत दवरलेले आसा, करूंक दिवंक ना कित्याक हेंचे सगळ्यांचे आमदारा सकट भांडे फोड जातले. आणि आयज लोकांक सगळ्या गोंयच्या दाखोवंक जाय हे देवस्थानचे प्रॉपर्टी खावपाच्या मार्गार आसा. आणि हे कितें चल्लां पळय ते इमिजिएटली बंद करपाक जाय. म्हाका रायट हा भितर वचपाक हांव ह्या जागा पूण हांव मुद्दम वचोंक ना. आमी कितें ते करतले सगळे गांववाले जमून. पण हेंकां ते हे जो प्रेसिडेंट आनी जो सेक्रेटरी पयलींचो हेंच्यांनी जी कृत्याक खाल्लेले पयशे पळय हे जे कितें केलां ते इमिजिएटली बंद जावपाक जाय नाल्यार आमी कितें ते फुडले स्टेप्स घेतले. इतले मजगती देवस्थान समितीचो मुखत्यार आदिनाथ परबा कडेन हे विशीं विचारपाक संपर्क साधल्यार ताणें जे कितें आरोप आसा ते देवस्थान समिती मुखार राउतान मांडचे ते उपरांत आमी ताका जाप दिता अशें फोना वरवीं सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.